दोणदुताच्या इतिहासावेले वाचप. मार दोणसोबेत गामालेल नांवाचो एक फारिजेव आसलो. तो एक नांवच तो धर्मशास्त्री म्हूण आख्खी पर्जा ताका लेखताली. फुडें सरून त्या मनशाक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सोबेक म्हणलें, इस्रायलितांनो, ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय धरात. ह्या आदीं त्योदास नांवाचो कोण एकलो उपजलो आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले. पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदार शिंपडले आनी नाच जाले. उपरांत लोकगंतीच्या समयार जुडस गालिलेका उप्रासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचेय शीस जोळी मोळी शिंपडले. तर तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, तांची सरशिल्लीं पयस सरात आनी तांकां सोडात, कित्याक ही येवजण वो हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातलें. पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. ते भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ताचें ताणें मानून घेतलें. तांणी दोणदुतांक आपोवन धाडले. तांकां मार दिलो. जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक तांकां शिडकायले आनी सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोंसूंक आपणाक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते महादोरसोबेंतले भायर सरले. ते दिसपट्टी देव मंदिरांत आनी घरांनी शिकवण दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटीत रावले. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. म्हणुया, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो थारोक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाच्याच मुखार हांव कांपना. जबाब: सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची घडसाण चाखूंक, मोगूंक, त्याचे मंदिराचे दोळे लावन रावंक. जबाब: सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. हें हांव खात्रीन जाणां. जिवे मनशाचे देसांत सर्वेस्पराची दयामया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज घट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेन राव. जबाब: सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. उद्गार. उंड्याचे वरवीं न्हय, पूण देवाचे तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. जुवांव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मागीर जेजू गालिलेच्या ओतिबेरसाचे दर्याचेर पोलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपूज ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंतां खातीर
तो करतालो त्यो खुणा ताणें देखल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाती थंय बसलो. जुदेवांचो पास्क उत्सव लागीं पावलोलो आनी दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोज आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे म्हूण आमी उंडे घेवचे? ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणा आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्या इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे तांकां पावचे नात. ताचे सिसां मदलो एकल्यान आंद्रे सिमाव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें म्हणटूच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी ते दादोशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबावट जावं न्हय. देखून तांचे खावन जातूच जोव्याचे 5 उंड्यांचे उरलोले कुडके ताणें एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केलेली खुणां लोकांक देखली तेन्ना ताणें म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवाडी दुबाववेरेंत होच तो. ती येवंक आपणाक बळान धरून राजाक करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? आयचे शुभ वर्तमानांत शिसांची परिक्षा घेवंक जेजू आपल्या फाटल्यान आयलोल्या लोकांची भूक कशी मारची असो तांकां प्रश्न करता. दादलेच 5000 वयर आसले. देखून ताचेर भार पडलोलो. तेन्ना एक भुरगो ताचे लागीं आसलोले 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून दिता. आपल्या घरच्यांचें चिंतिनासतना दिता आनी जेजू बेसांव घालून ते वांटूंक लायता. आनी सगळीं खावन दादोशी जायसर वयल्यान 10 पांटले उरतात. वांटून खायल्यार आपशींच पोट भरता अशें एक म्हणणी आसा. आमचे लागीं कितेंय चड आसा, जावं ते दुडू, कपडे, जेवण आदी, दुसऱ्यांक वांटुया. आमकां तांची गरज ना जाल्यारूय आमकांच कितेंय उणें करून गरीब गरजेवंतांक ते वांटून आमी सर्गीच्या राज्यांत वांटेकार जावया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, म्हजे लागीं आसलोलें फावो तांकां वांटूंक आनी दुसऱ्यांक गरजेक पावंक वावुरया.